भाजपा सरकार करता मोपाचे लास वेगास कॅसिनो झोन करपा खातीर नवो कायदो, सगळ्या कॅसिनोंक 15 वर्सांचे परवाने, काँग्रेसीचो सणसणीत आरोप। पार्सेकारा उपरांत महादेव नायकांनी पेटयले विनय तेंडुलकराचेर फार, पूण सुदीन म्हणटा भाजपाचे अवस्थेक पार्सेकार जबाबदार। गोंयचे शिमेचेर नुस्त्या ट्रक आडोवपाचेर विश्वजीत ठाम, फोन केले वा रॅली काडल्यो म्हण फाटीं सरचो ना। दुसरे वटेन नुस्तेकारांनी घेतली पणजे सभा। मंगळारा फांतोडे नरकासुराच्या दहनान असत्याचेर सत्याचें जैत, सकाळची पणटी म्हळ्यार खुशयेचो उजवाड। आता खबरो विस्तारान पळोवया। मोपा गोंयचे माकाव आनी लास वेगास जातले। मोपा विमानतळा लागसार एक मोठे जुगार केंद्र निर्माण करपाक सरकारान नवो कायदो करपाचें थारायलां। ह्या जमनीवेल्या कॅसिनोक सोमते 15 वर्सांचे लायसन दितले। तशेंच न्हंयतले कॅसिनोकूय 4 वर्सांचे परवाने दिवन थंय हालयतले। कांदोळय एक कॅसिनो आसतलो। काँग्रेसीन सरकाराच्या वरमार बोट दवरलां। गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा तो व्हडलो घोटाळो। गोंयच्या जुगाराचेर बंधनां हाडपाच्या नांवान नवो कायदो हाडपाचो प्रस्ताव सरकारान तयार केला आनी हे कॅसिनो मोपा व्हरतले ती जमीनय मोदीची। गोंयांत सगळ्यांत चड कॅसिनो जाचे आसात ताची। Entire casino is running on cash transactions. 80 to 90% is on cash transactions which are never shown. And even त्यांची अशी सिस्टम आसा भितर काजिनोक, I am making this statement with all responsibility. कंप्युटर त्यांचं प्रोग्रामिंग असं जाता, तुम्ही जर 1 लाखाचो बिझनेस केलो जाल्यार ओनली 10,000 विल बी शोन एज ऑफिशियल ट्रान्झॅक्शन्स. इट इज ऑटोमॅटिक. डायरेक्टर रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान रेड मारचो, इनकम टॅक्सान रेड मारचो आनी चॅक करचो. So that is why I am saying it is a loss of nearly 4,000 to 5,000 crores. It's not 500 crores. I am repeating, it is nearly loss of revenue of 4,000 to 5,000 crores because of this revenue leakage, because there is no system to keep a check what is happening inside the casino. Government एक न्यू एक्ट हाडटात जेचें नांव तेणी प्रपोज केल्लें आसा, गोवा पब्लीक गॅम्बलिंग रिस्ट्रिक्शन एक्ट. म्हणजे एक्टाचें नांव पळयलें जाल्यार बरें दिसता, रिस्ट्रिक्शन म्हणजे गॅम्बलिंगचें रिस्ट्रिक्शन. This act itself, this bill which is in offing, is a big scam, a huge scam. 14 Act ते म्हणटा designated area, म्हणजे गव्हर्मेंट डिसायड करतलो गॅम्बलिंग थंय खंयच काजिनो हो यूज जायना. गॅम्बलिंग ऑर गेम्स, इलेक्ट्रॉनीक गेम्स हाजो शब्दप्रयोग जाता. आनी त्यो खंय जातल्यो, त्यो फक्त डिजिग्नेटेड एरिया, म्हणजे गव्हर्मेंट एक एरिया मार्क करतलो आनी फक्त त्या एरियेकूच काजिनो ऑपरेट जातले. त्या एरियेकूच काजिनो आपलो बिझनेस करपाक शकतले. त्या एरियेचे जर भायर कोणें बिझनेस केलो जाल्यार ताका इमिजिएटली अरेस्ट करतले. सो ही प्रोविजन डिजिग्नेटेड एरिया म्हणजेच त्या स्कॅमांतले बेंदू. हो गव्हर्मेंट एक एरिया डिजिग्नेट करता, जवळ जवळ 4 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ एरिया. मोपाच्या एरियेक 4 लाख स्क्वेअर मीटरची एरिया हे डिजिग्नेटेड एरिया करपाक तांणी प्रपोज केला. आनीक ही एरिया अशी दवरल्याक ती त्या पिडयेक घेतली, जी मोपा पिडये ट्रॅकोनियन हें केला, सामकी दादागिरीची एक एक्ट केला तो मोपाचो. म्हणजे थंय पंचायत, लोकल बॉडी कांयच लागना, सगळें बायपास. म्हणजे ही 4 लाख एरियेक सगळें फ्रिडम, ते कितें जाय तें करपाक शकतात. आनी ही कोणा एक मोदीची जागा. म्हणजे कितें आतां हितूंतल्यान स्कॅम केलो. हो कसलो स्कॅम? हो स्कॅम त्या एरिये भायर कोणेच काजिनो गॅम्बलिंग जावचें ना. म्हणजे तूं जमीन ठरयता आनी कोणाक चान्स ना, गोंयच्या आनी कोणाक चान्स ना. जर तुमी जमीन तुमी ठरयतात जाल्यार ही जमीन सुद्दां ऑक्शनाचेर ठरोनी. कांदोळच्या एका हॉटेलांत जमनीवेलो कसिनो सुरू करपाक परवानगी दिली असो आरोप कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीसान केला.
कानोळे कसिनो हाडलो जाल्यार राजिनामो दितलो अशी घोशणा करपी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आता राजिनामो दिवचो अशें आव्हानय आग्नेलोन ताका दिलां. एकलो बीजेपीचो MLA बोबाड मारीत आहा, गव्हर्मेंट सारको चलोना, आपूण रिजायन जातलो, आमचो कलंगूटचो मायकल लोबो. हे लायसन्स दिवचे आदीं 15-20 दीस आदीं तेणेन बोबाड केलेलो की लँड बेस्ड काजिनो येत आपूण रिजायन जातलो म्हणून. आयज तेका बीजेपीन सांगलां तूं रिजायन जाता म्हणून सांगता वच, तेंचे प्रेजिडेंटान सांगलां तूं वच. हांव उलो मारता मायकलाक, तुका फॉरेन्स तो दिसता हो सरकार गोंयच्या लोकां पासून कांय करिना, तुका बीजेपीनूय सांगलां गाट्स आहा देंव, लोकांक बेटे फोटी मारून तुजी बोल्सां भरी नाका. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सुरू केल्ले हेल्पलायनीचेर गिरीश चोडणकारान मार्मीक प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. गोवा फॉरवर्डान हेल्पलायन इश्यू केल्ले आसा. आमी जे सांगताले की सरकार हो चलना, सरकार हो अस्तित्वांत ना म्हणटा तेजें हें ज्वलंत उदाहरण. जेन्ना एक मंत्र्याक थोड्या मतदारसंघांक हेल्पलायन घालपा पडटा, म्हणजे सरकाराक हेल्पलायन घालपा पडटा, तें म्हणजेच प्रूव करता की सरकार अस्तित्वांत ना, नाल्यार हेल्पलायन कित्याक गरज पडटाली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फाटले वेंचणुकेत भाजपाचे आमदार कमी जाले कशे? सुभाष आणि दयानंद काँग्रेसींतल्यान भाजपात वचत सावन आरोप प्रत्यारोप जायत आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकारा उपरांत आता महादेव नायकान भाजपा प्रदेशाध्यक्षाचेर फोग काडला. मात दुसरे वटेन मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकर आयचे परिस्थितीक पार्सेकारूच जबाबदार आसा अशें म्हणटा. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मगोच्या मंत्र्यांक काडून उडयले म्हणून भाजपा 21वेल्यान 13चेर पावली अशें मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकर म्हणटा. दोगांयची युती जाल्ली जाल्यार खंय 26 सीट येवपाचे. जेन्ना मगोच्या त्या वेळा वयले मुख्यमंत्र्यान काडून उडयले तेन्ना नेचरली सबंद गोंयांत जाणीव जाली आनी त्या खातीरूच हें जें कितें आज आमी भोगता तें जालें. त्या वेळार जर हे सगळ्या लिडरांनी कॉम्प्रोमायज करून भारतीय जनता पक्षाक आनी मगो पक्षाची युती मुखार वचपा खातीर हातभार लायिल्लो आनी मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्या त्या वेळा वयले मुख्यमंत्र्यान आनी बाकीच्यांनी जे मनोहर पर्रीकर रक्षा मंत्री म्हणून आशिल्ले तांचेर जर प्रेशर घालून आशिल्लें की काडून उडया म्हणून मगो पक्षाच्या मंत्र्याक, जाल्यार आज गोंयांत ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली. त्या वेळार जर युती जाल्ली आमी आनी भारतीय जनता पक्ष मेळून 26 जागो जिखूं शकताले. सुभाष शिरोडकर काँग्रेस सोडून भाजपात गेलो तेन्ना शिरोडेचो आदलो भाजपा आमदार महादेव नायक अमेरिकेक आशिल्लो. ताणें पयर येवन कार्यकर्त्यांची बसका घेतली. उपरांत तो फकत गोवा 365 कडेन उलयलो. सुभाषाक उडयतलोच असो ताणें निश्चय केला. लोकांचो प्रचंड रोश आसा की अशे मनशाक अशे जे हॅबिच्युअल डिफेक्टर आसात हे डिफेक्टराक खंय तरी बुद्ध शिकोवपाचे हे एकमतान आयज हांगा थारला, एकमतान सर्वानुमते म्हणटा थारला आनी ते करतले लोक. आनी तेका घर धाडप हें म्हाजें पयलें कर्तव्य आसा. तेका घर धाडले शिवाय आमी ओगी बसचे ना. पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक सादे शब्दान सुद्दां आमकां विचारलें ना. म्हणजे तुमी त्या पार्सेकर सराचो जो कचरो केला, जो संस्थापक जेणे पार्टी वाडयली आनी आमी सारक्यान कोता थंय विनय तेंडुलकरान सांगलेलें की आपूण 26 सीट हाडटलो म्हणून. तो पक्षाध्यक्ष न्ही, पूण 13 सीट आयले. 13 सीट आयले म्हणून विनय तेंडुलकरान ताबडतोब आपल्या त्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवन मोकळो जावंक जाय आशिल्लो. खुर्ची आनी कोणा दिवंक जाय आशिल्ली, ती दिली ना तेणें. आनी म्हणून जे पद्दतीन हेणे कुटील कारस्थान केल्या, कुटील डाव केल्या तांकां लोक बक्षिपाना. रमेश तवडकराक तिकेट कित्याक काडूंक जाय आशिल्ली? कितें चुकलें तें गेलें? हाजी गणेश गांवकाराक तिकेट दिवन कित्याक उडयलो? आमकां तेंच केलें. तुमी जर आमकां उडोवपाचें आशिल्लें जाल्यार आमकां तिकेट कित्याक दिली? तुमकां बीजेपीन उडयलो? हय, हेच लोक कारणीभूत. 2 वर्सांनी सोदता तोंडान सुबेज म्हणपी कोण मनीस मेळटा काय म्हणून, तो मेळना म्हाका 2 वर्सां जालीं. आनी हे तोंडान सुबेज सुद्दां हें कारस्थान हें थंयच्या ऑफिसांतल्यान भायर सरलां. हे परिस्थितीचो व्यवस्थीत फायदो घेता ती काँग्रेस. शिरोडकर आनी सोपटेक उडोवपाक सोदपी सगळ्यांचो आमी तेंको घेतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान मांद्र्या उलयतना जाहीर केलां. आनी हे खेपे खंय काँग्रेसीचे उमेदवार हायकमांड थारावची ना, थळावे कार्यकर्तेच थारायतले.
याचानी दोन्ही मतदारसंघात आमकां दिसता की जे कोण हेंचेर पत्र आसा आमी तांकां तेजे गाडगेटी घेतात आनी हांव म्हाका पॉलिटिक्साक फुडें उलोवपाक ना हांव फुडें उलयना हांव मेळटा खूब लोकांक आनी हेच्या मुखारूय मेळटलो जो ताका दिसता की ताचो हेतू आसा एका उडोवपाचो एका दोगांक उडोवपाचो हांव त्या सगळ्या मनशां कडेन वयतलो मागतलो की ह्या गद्दारांक कशें करून उडोवपाक जाय ह्या गद्दारांक तेंचो जागो दाखोवन दिवपाक जाय ह्या गद्दारांक सगळ्यांक वळखूंक जाय आनी आमी तुमकां सांगूंक सोदता की आमचो जो कोणी कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट हो तुमी ठरयतले हे काँग्रेस पक्षाचे जावं अध्यक्ष म्हणून हांव ठरोवपा ना डॉक्टर चेल्लाकुमार इंचार्ज आसून डॉक्टर चेल्लाकुमार शिकोवपा ना जावं दिल्ली कोण बसता तो ठरोवपा ना मांद्रेचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे स्वाभिमानी मांद्रेकार ठरयतले काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते ठरयतले जो आवाज येतलो त्या आवाजाक तिकेट मेळटली. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्ण नायक आणि मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. हालींच जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार फकत हेर मंत्र्यां वांगडा फोटो काडपाक बसनासलो तर पुराय बसकेक मुख्यमंत्री आसलो. मुख्यमंत्र्यान बसकेक साबार विशयांचेर भासाभास केली, बऱ्योच सुचोवण्यो केल्यो असो दावो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केला. मुख्यमंत्र्याच्यान उलोवपाक जायना, लोकांक दाखोवपा खातीर तो फकत फोटो काडपा पुरतो येवन मंत्रिमंडळाचे बसकेक बशिल्लो असो सध्या बोवाळ पडला. काँग्रेसीन तर ताका गोडाचो गणपती हाडून बसयल्लो अशें म्हटलां. पूण विश्वजीत राणे म्हणटा ही सामकी फट. पळयात ताची युक्तिवाद. But it is not correct to say that CM was there for a photo op. अशें उलोवन सारकें ना. ते विरोधी पक्ष जे उलयतात ते योग्य ना. लास्टाक ही इज रिकूपिंग, अलाव हिम टू रिकूप. आनी आमचे सारको कोण मनीस तेजे जाग्यार नासलो आमी जाम जावपाचे. बट ही इज स्टील अलर्ट, ही इज स्टील मेकिंग suggestions on various issues. कोणी कितें सांगल्यार he is addressing those issues. But yes, I am sure we need to give him little time to recoup. One of the sports department minister was talking about some regularization of posts and other things. We were talking about recruitment. Then we were talking about issue of the circulars, the method of. माझे ते ममता स्कीम आहे, माझे काय नाशिल्ले विशय. त्यांनी फक्त एक्सप्लेन केलं की ते आम्ही 5 इन्स्टॉलमेंट दॅट सीएमानूच एक्सप्लेन केलें. प्रत्येक आयटमाचेर तो कितें ना कितें तेजें सजेशन आशिल्लें कित्याक आमी हें पास करता. पूण आनी एक गोश्ट सांगता की खंय ना खंय काँग्रेस रोज चीफ मिनिस्टरची घसरत आसता. इट इज अन अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन वेर ही इज नॉट वेल and he is not well, and that doesn't mean that everything what we are doing is just morphed or his images are morphed. It is not correct. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडपी ट्रकांची शिमेचेर तपासणी करची न्हय. नुस्त्याचे व्यापारी सरकाराचेर चेपण हाडूंक लागल्या. पूण भलायकी मंत्री म्हणटा अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम पाळचेच पडटले. फोन आयले वा रॅली काडल्यो म्हण नेम बदलचो ना. बॉर्डरीचेर नुस्त्याच्यो गाडयो तपासपाचे कृती आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निकतीच रॅली काडली. ते संबंधान ताणें प्रतिक्रिया दिली. गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेस पक्षाकडे मुद्दे ना. यांच्याकडे आता त्यांचोच एक काँग्रेसचो आमदार सांगता की आपण आमकां धमकी दिता की आमचे गाडयो फोडटलो आनी कितें करतले आनी आमी नुस्तें गोंयांत हाडटले. आमकां कांयच फरक पडना ते कोण धमक्यो दिता आनी काय ना. वी हॅव नो कमेंट्स टू ऑफर टू पीपल हू मेक थ्रेट्स. वी आर व्हेरी क्लियर दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लाय with this type of fall a prey to this type of threats. We are going to only be strictly ensuring that the FDA compliances are met. Unless they bring fish with insulated vehicles, unless they follow the FDA guidelines, not a single truck will be allowed inside the state of Goa. Any amount of rallies can be taken, any amount of money can be spent on getting people to Azad Maidan. Nothing is going to affect my mind. I am not going to bother about these people. They had enough time to comply with all these things. These are strict guidelines that have to be followed. Whoever the person may be, I and Vijay Sardesai are on one page on this issue that we will not allow any truck of fish inside the state of Goa without the compliances of FDA.
and insulated vehicles are a must. I received a call yesterday from Deepak Kesarkar also. There is no question. I messaged him politely. There is no question of me complying or even relaxing it for one day. आमी हे फाटी घेवपाचे ना आनी कशेंच आमी फाटी घेवपाचे ना ह्या विशयाचेर. आमकां कितलेय धमक्यो खंयच्यान आयल्यो कांयच फरक पडना. तांकां FDA कंप्लायन्स घेवपाक म्हाका बाबा आश्चर्य जालां की कित्याक ते घेवं शकना काय म्हणून. Why they can't take that FDA compliance and get their registration in their respective states? So let them do it. अजाबाची गजाल म्हटल्यार ऑल गोवा बोट फिशिंग बोट धन्यांनी वेगळो सूर लायलो. गोंयांत आशिल्ली नुस्तेबंदी फाटी घेवची अशें नुस्त्याच्या वेपाऱ्यांनी मागिल्लें जाल्यार नुस्त्याचेर बंदी हाडची अशें ऑल गोवा बोट फिशिंग बोट धन्यांनी मागलां. नुस्त्याचे वेपारी म्हणटात नुस्त्यावेली बंदी काडची आनी FDA अधिकारी इवा फर्नांडिसाची नुस्तें तपासपा खातीर परतून नेमणूक करची. काँग्रेसीची तीच मागणी आशिल्ली. सगळे प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन आसा. एक मुखार बसले जाल्यार सगळे सोल्युशन जाता, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हो लोकांचो पोटाचो विशय जावन आसा. कोण जॉब दितलो तुमकां? बरें तुमगे भुरगे आसा, तुमकां काम ना, तुमी वयतले सरकारा कडेन तुमकां जॉब मेळटले. तुमचे कडेन सर्टिफिकेट आसा, तुमचे कडेन आसा सर्टिफिकेट. हे फाटले 3-4 दिसान आमी नुस्तें जे हाडपाचें बंद केलां. खंय तरी लोक उलयता गोंयचे बोट कितें नुस्तें धरता ते पुरो अशें तशें जायते उलयतात. तुमकां एक हांव सांगपाक सोदता, फाटले 8 दिसान नायट चालू आसा. नायट खबर आसा तुमकां न्हू, चंद्रीन ना आतां, तेका लागून हे नायटीक थोडे नुस्तें मेळटा. दुसरे कडेन बाणावलेचो आमदार आनी बोट धनी चर्चिल आलेमांव म्हणटा गोंयच्या नुस्त्याच्या उद्देगाची इब्राहीम मुल्लान वाट लायल्या. ताका ताच्या गँगा सकट अटक करपाक जाय. भायल्यान नुस्तें हाडपाचेर घातिल्ली बंदी शासना खातीर चालूच दवरची अशें तो मागता. हो पळय इब्राहीम मावळना पळय तो तेगेले सारके इम्पोर्टांतले कितें ईस पिकअप सुमार 20 ट्रक हाडून बाजारांत पॅक करून दवरप आनी आमगेलें नुस्तें पळयतात तें नुस्तें भायर वता. हें सगळें फॉर्मालिना नुस्तें आमी खावप आनी आमगे नुस्तें सोयाबीन घेवन भायर व्हरप. तें जाल्यार बंद केलां तें चालू जाता खबर ना. कित्याक हांवें सांगलां U-टर्न मारपाक जायना म्हणून विश्वास दाखोवन सांगलां आनी विजय सावकाराक सांगलां. आनी ते मारपा जाय कित्याक तेंकांय कळना बाबा तेंकांय पळय खबर ना कितको जालें कितें जालें आनी तें सगळें समजिकाय मेळ्ळी तेंकां. आनी आतां सद्या एक दिसाक 2-2, 3-3, 4-4, 20-30 केसीस जेन्ना डिटेक्ट जाता तेजे सारकें सगळें मिले जाता. सो एक्सपोर्ट पळय जाता तें नुस्तें आमगे दुसरें आमगे एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें हिंग हाय नाय तें जावं तें आमचें कितें टुना बुना तें आमगे दवरूंक पायना. हे फॉर्मालिना पळय म्हणटा तें धोता आसतना पयलो म्हणटा इब्राहीम मावलाना आनी तेगेलो ग्रूप हेका अरेस्ट करपा जाय. हे पर्यंत अरेस्ट जायना ते पर्यंत ते फॉर्मालिन बंद जावपाक डिफिकल्ट जाता. गोंयच्यो 70% कॅन्सराच्यो केसी नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाक लागून जाल्यात अशें चर्चिलाचें म्हणणें. हांव चॅलेंज करता त्या दोतोराक फॉर्मालिन म्हणटा मात सिरियस पळता कॅन्सर. म्हगेल्या भुरगेपणाक एक कोणाको तरी एक आळ्या तरी कांक म्हणटाले आमी कांकर कॅन्सर म्हणटाले कांकर जालो म्हूण कळत आखो आळ भितालो कॅन्सर जालो म्हणून. आयज तुमी पळोवया एक हॉस्पिटलां आसा 25 ते 30 डिटेक्ट जाता कॅन्सराक. 70% कॅन्सर जावप म्हणटा फॉर्मालिनाचेर. ह्या 10% चिकनाचेर, 10% दूध जावं फ्रूट जावं व्हेजिटेबल. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नवे नोकर भरतीची सरकारान केल्ली घोशणा गुठलावची. फाटल्या 2 वर्सांत राखीव कोट्यांतल्यान नोकर भरती करूं ना ते पयलीं तडीक लावचे. मागीरूच सरकारान नव्याचो विचार करचो. गावडा कुणबी वेळीप धनगर संघटनेन मागणी केल्या. भाजपा राजवटीत त्रस्त जाल्ल्या मतदारांनी देवाचे पांय धरले. देव लोकांक पावलो आनी मांद्र्या काँग्रेस जिखली. पूण दयानंद सोपटे भाजपाच्या कळपात घुसून मतदारांचो घात करूं ना तर परमेश्वरा कडेन गद्दारी केल्या. काँग्रेसीन भावनीक मुद्द्यांक हात घालीत मांद्र्या पोटवेंचणुकेचो प्रचार सुरू केला.
गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर समाजातल्या शिक्षकांनी नोकरेचो कोटा भरचो अशी मागणी करतना सोमारा शिक्षण संचालनालया मुखार धरणे धरले. तांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार आंदोलन आनी खर करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. म्हळ्यार आतां जी गोंयांत ST, OBC, SC ह्या लोकांची हालत पळयली जाल्यार हेंच्या खातीर फुडें सरपी आनी झगडपी कोणूच दिसना. आमी फटिंगपणां उलयनात. फॅक्ट्स अँड फिगर्स हे म्हज्या हातान आसात. 2015चो रिकॉर्ड सांगता की 27% OBCक फक्त 13.1% नोकरी दिल्ली आसा आनी STक 12% फावता थंय 6.7% दिल्ली आसा आनी जनरल कॅटेगरीक जंय 59% फावता थंय 76.6% दिल्ली आसा. आतां तुमीच समजुपाचें की अन्याय कोणाचेर जाता. ह्या लोकांचेर जाणी गोंया खातीर आपलें रक्त सुकयलें, रक्ताचो घाम केलो, त्या लोकांचेर तुमी अन्याय करतात. आनी जो तांचो बॅकलॉग आसा, ज्यो नोकऱ्यो तांकां फावता त्यो तेंच्या पत्रांत घालात. आज तर तुम्ही काढून पळयलें जाल्यार ते एप्लिकंटाच्या मदीं तिवारी आसा, ते एप्लिकंटाच्या मदीं शास्त्री आसा, ते एप्लिकंटाच्या मदीं शर्मा आसा. जर तर ह्या लोकांक लागून तुम्ही हो बॅकलॉग भरूंक सोदिना आनी तांकां तर जॉब हाडून दवरूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसना हो सरकार नीज गोंयकारांक लागून वावुरता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. सोमारा नरक चतुर्दस. नरकासुराच्या नांवान गांवांगांवांनूच न्हय तर वाड्या वाड्यार रातभर शबय. फातोडेर नरकासुराच्या दहनान अत्याचाराच्या अन्यायाक मुठवाती. झिळमिट्यार पंटी खुशेची दिवाळी घेवन येता. दारा मुखावयल्या झाडार आकाश दिवय चडटा. सकाळच्या पारार तुळशी पेडयेर कारीट फोडून चाकता. मागीर गोड खाणाची पोटाक सुस्ती. दुदांतले फोव, फोडणी फोव, बटाट फोव, आमाड्या चटणी, चण्या उसळ, तातूंत नेवरी, चकली, शंकरपाळी, लाडू सगळेंच. अशे हे गोडधोड खुशेचे दिवाळीची गोवा 365च्या समस्त पळोवप्यांक मना काळजासावन शुभेच्छा. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.